मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताची बरी खबर 22 वोल्ड 1 ते 14. जेसू नव्यान लोकां लागीं वोपारीनी उलोवंक लागलो. स्वर्गीचे राज अशें. एका राजान आपल्या पुताचो लग्नाचो उत्सव केलो. लग्नाक आमंत्रण धाडलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनी एक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणली, आपयलोल्यांक अशें सांगात, पळयात म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबयलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जाला. जेवणाक येयात. पूण तांणी कान दिवंक ना आनी एकलो आपल्या बाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां बडयले आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजाचो राग पेटलो आनी आपलीं लस्करां धाडून त्या खुन्यांचो ताणें भस्म केलो आनी तांचे नगर लासून उडयले. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्ल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात आनी वाटां तिंट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें वस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोन करून आनी दांत करकोरावन आसतलीं, कित्याक आपयल्लीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.